कार्मेल किरण मीडिया पळोवच्या समेस्त वीक्षकांक नमस्कार. हांव रिचल डिसोजा पेर्मनो आणि आयच्या व्लॉगांत आज आमी एक विशेष व्यक्ती जावन आसच्या एका मानेस्ताक आपोवन हाडून आयल्या आणि ह्या व्यक्तीची जिणेक आनी तांच्या साधना विशयांत सडीत आयकूंक तुमकां ह्या व्लॉगांत मेळटले. तर हो व्यक्ती जावन आसा एक एसोसिएट NCC ऑफिसर जावन पोरस तांचे ट्रेनिंग तांणी कंप्लीट केल्लें आसा. ते जावन आसात मानेस्त लेफ्टनंट डेंझिल एड्वर्ड पिंटो. सो सराक आमी मेळोवन येवया. हॅलो सर. हाय, नमस्कार. कशे आसात सर? हां, बरो आसा. तुमचें नांव इल्लें प्रोनावंस करूंक मस्त कश्ट म्हाका. एड्वर्ड पळय. सो तें नांव तुमकां कोणें दिल्लें, कोणें दवरलें? एक्चुअली म्हज्या मम्मीचें एक तें डॅडीचें स्टार्ट जावनचें एडवर्ड म्हणून. ओके. तशें मम्मीन चिंतलें एक एडवर्ड दवरया, एडवर्ड आले एडवर्ड दवरया. ओके. तशें तेची थाप दोन ते झाडां दवरलें. ओके, व्हेरी नायस. मस्त बरें आसा तुमचें नांव. ओके. हांवें हेदोळेच म्हणलें तुमी एसोसिएट NCC ऑफिसर जावन आसात. सो NCCच्या विशयांत आमकां सडा वचून थोड्यांक तरी कळीत आसा, पण सगळ्यांक कळीत ना. त्या देखून NCC म्हळ्यार कितें आनी हाच्या फाटल्यान तुमची जर्नी कशी आली आनी तुमी एसोसिएट ऑफिसर कशे जाल्ल्यात हाच्या विशयांत आमकां इल्लें सांगात. NCC म्हळ्यार सगळ्यांक वताल्या प्रमाणे नॅशनल कॅडेट कॉप. आतां तातूंत कितें म्हळ्यार सुरू जावन सुमार 70 वर्सां जालीं. 1948 तें इंट्रोड्यूस जाल्लें इंडियांत. बेजिकली काल्याकी म्हळ्यार एक युवा जाणां तें देशभक्ती सोडोवच्या खातीर, मिलिटरी स्कील डेवलप जावच्या खातीर, तशेंच डिसिप्लीन आनी लिडरशीप ह्या कारणा खातीर एक NCC म्हणलें कॉलेजीच्या लेवलाक तें स्टार्ट जाल्लें जावन आसा. सुरवेळ स्टार्ट जातना दादल्यांक स्टार्ट जाल्लें. इमिडिएटली नेक्स्ट इयर स्त्रियांक स्टार्ट जालां. तातूंत कितें गे म्हळ्यार हांगातावन कॉलेजींतावन तीं कितें शिकतात, जावंक पुरो डिसिप्लीन, जावंक पुरो लिडरशीप, जावंक पुरो मिलिटरी स्किल्स, ते शिकोवन तीं खंयच्या कुशेंत गे म्हळ्यार डायरेक्ट डिफेन्साक वचूंक एक अवकाश करून दिता. तशेंच म्हजें जिणी NCCंत आतां येन वचोंक कारण कितें गे म्हळ्यार एक्चुअली सांगितलें जाल्यार म्हाका डिग्रींत NCC जॉयन जावंक मस्त आशा आसली आनी हांवें प्रयत्न केल्ले. पूण तातूंत कितें गे म्हळ्यार अनफॉर्च्युनेटली म्हाका तो अवकाश मेळ्ळो ना. हांव शिकलो एलोशसांत. ते मस्त भुरगे आसले आनी बेजीक क्रायटेरिया काले म्हळ्यार हायट. ओके. त्या टायमार आनी मस्त भुरगे आसले. फिजिकल टेस्ट आसता फस्टाक. तातूंत जावना. पूण आतां म्हजी ती आशा भागली एज एसोसिएट NCC ऑफिसर जालो. म्हणजे कितें तें एक कालें ड्रीम आसलें आज ऑफिसर जावन सपन आसलें तें आज म्हणजे जारी जालें आनी मस्त संतोश जालो. येस, खंडीत जावन तुमची जर्नी आयकताना एक बरें अपुर्बायेची जर्नी. तुमी म्हणलें एलोशसान तुमी शिकल्ल्यात, त्या देखून तुमचें इल्लेशें बाळपणाक या, त्या देखून तुमच्या पेरंट्सा विशयांत, तुमच्या बाळपणा विशयांत तुमी आमकां इल्लें सांगचें. बाळपणार घरचे म्हणटात हांवें पोखरे म्हणून. घरा कडेन आसच्या एक कन्नड मिडियम आमचें एसिस्टंट इस्काल आसलें तें म्हजें शिकप जालें 7वे मिसर. ताचे उपरांत 8वे तावन म्हजी एलोशसान जर्नी. 8वे तावन म्हजी PG मास्टर्स इन इकॉनॉमिक्स तेंत जालें. आनी हांव इल्लें NSSन तिल्लो एक्टीव जालो. कित्याक म्हळ्यार सांगल्या प्रमाणे NCCन अवकाश मेळ्ळो, नेक्स्ट ऑप्शन आसलें NSS. तशें बाळपणांत हांव आमी बारी संतोशायन, म्हजें एक भयण आसा व्हडलें, तशें आमचे दोगा जाणांचें बऱ्या कुशेन आसलें, बरें करून शिकलें हांव. आज ह्या फावंडाक पावलें हांव. ओके. तशें बारी संतोशाची गजाल. ल्हान तावन मस्त कुशेन शिकप आनी बरें जालें. तशें आज ह्या फावंडाक पावलो. ओके. येस. हांवें आयकलां लिजाबाई तुमची कझीन भयण म्हूण सांगून. सो लिजाबाई आनी तुमचें बॉन्डिंग ल्हानपणार कशें आसलें? आमी मस्त क्लोज. ते म्हज्या कांय 6 म्हयने ल्हान कोण ना तितलें. म्हज्या मामाचें धूव खाली 6 म्हयन्याक ल्हान. 71 वर्स 1989. पूण ते 6 म्हयन्याक मात्र ल्हान म्हज्या की. आमी मस्त क्लोज आसा. हांव क्लोज आसा, ल्हानपणी क्लोज आसा. आमचें तांगेरेचें तांणी आमगेर येवचें तें बरें मस्त जालें. आमी मस्त क्लोज. तशें आतां जाल्यार आमी इल्लें उलोवचें, मेसेज करचें, झगडें करचें तें बरें आतां चालू आसा. ओके. कझिन्स म्हणटा नासलें तूं. ताचे कडेन चड बॉन्डिंग आसा. ओके. येस. फिरगाज्यान जावंक पुरो, वाड्यान जावंक पुरो आनी CLCंत तातूंत जावंक पुरो तुमी मस्त एक्टीव आसात. त्या देखून तुमच्या थंय पळयतना आमकां कळटा तुमी लिडरशीप क्वॉलिटीन मस्त मुखार आसात. सो तुमची त्या जर्नी विशयान सांगचें. हांव देरेबल फिरगजीचो थंय वस्ती करता. तशेंच तुमी सांगल्या प्रमाणे प्रस्तुत हांव एक गुरकार. तशेंच आतां 10 वर्सां जातात. 5 वर्सां गुरकार जावन आनी पयले 5 वर्सां प्रतिनिधी जावन सेवा दिल्या. तशेंच आदल्या अवधेक हांव कार्यदर्शी जावनी एक टर्माक वावर केला. तशें म्हणटाना एक कुशेचें गजाल, कित्याक घरांत हांव खंयची अडखळ नासली. घरा सपोर्ट आहलें. म्हळ्यार खंयच्याय मुखार वचोंक, कलें करूंक, कलें कर म्हणल्यार एक बरें म्हाका एक अवकाश मेळ्ळा आनी कितें तें देवान दिलां
ते म्हजे थावन कितें जाता तें हांवें दिवचें करेक्ट. तितल्यान म्हजें जावन आसा तें Okay. एक म्हाका खुशयेची गजाल. वय खंडीत जावन मस्त खुशी जाली आयकून. आणि तुम्ही फाटल्या 15 वर्सां तावन टिचींग फिल्डांत आसात. पूण तुमकां एक टिचींग फिल्डाक वचचे या ते शिक्षक जायचे म्हणल्यार आशा केदळा तावन आयिल्ली आनी हाच्या विशयांत आनी तुमच्या स्टडीसा विशयांत. शिक्षक जायचे म्हणले विचार म्हळ्यार हांव ल्हान थावन आमच्या घरा सडावत टिचर. ओके. म्हजी आकयो टिचर, मावशे टिचर आनी तशें सकट टिचरांक जावन आसली जाल्ल्यान घरा पयलें कालें म्हळ्यार एक आमचें पयलें तुमकां वता सुंग आसा बॉर्डर अशें व्हडलें आसता बॉर्डर. वय करेक्ट. अशें घरा चॉक हाडून त्या बॉर्डार बरोवचें आसलें. हांव Okay. ल्हानपणांत ते ल्हानपणांत एक म्हाका टिचर जायचें म्हूण एक आशा आसली. ओके. तशें तें कितें म्हजें स्वप्न आहलें तें आज जारी जालें आनी म्हाका त्याच फिल्डाक वचचें म्हणून हांवें एक चिंतल्लें. देखून ओके. त्याच फिल्डाक आयलो. आतां संतोशान आसा 15 वर्सां जालीं आनी मुखार हातूंत कित्याक म्हळ्यार हातूंत मस्तो अवकाश आसा. कित्याक Okay. ना म्हाका एक कालें म्हजें कितें आसा तें हांवें कोणा युथांक भुरग्यांक शिकयत तें म्हणलें Correct. म्हजी एक आशा. देखून हांव सडावत जावन हातूंत टिचींगांत कंटिन्यू करूंक आशा येता आनी म्हाका हातूंत मस्त तृप्ती आसा. वय खंडीत जावन. तुम्ही आता प्रस्तुत मिलाग्रेस कॉलेजींत एक अध्यापक जावन थंय तुमी शिक्षण दिवन आसात भुरग्यांक. हांव चिंता आज ब्लॉग पळयतालीं आमचे स्टुडंट्सां मस्त आसात यूथ. सो मिलाग्रेसाचे तांचो सर हांगासर आसा. सो एनसीसीन तुमी सर आतां ह्या पोस्टांत हांव तुमकां कितें करीत म्हळ्यार हाच्या उपरांत आनीक लेवल अप जावचे पोस्टस आसात गी, ऑफिसर जावचे आसात गी, या हांगासर स्टॉप जाता गी आनी हांच्या तावन काल बेनिफीट आसा म्हण तशें. ओके. आतां तुमी सांगल्या प्रमाणे मिलाग्रेस कॉलेजींत फाटल्या 8 वर्सां हांव वावर करन आसा. तशेंच एनसीसींत आतां तुमी विचारल्या प्रमाणे पयलें आतां लेफ्टिनंट आसा. ओके. ताचे उपरांत 5 वर्सां उपरांत सेम आमकां ट्रेनींग आसता. आतां लेफ्टिनंटाचें ट्रेनींग 90 days. इट इज अ हार्ड ट्रेनींग. लायक डिफेन्स कशें आसता पळय तशेंच हार्ड ट्रेनींग आसता. तें हांवें चिंतलें म्हज्या हातान जाता गी जायना गी. हांव प्रिंसिपला कडेन सांगलें फादर आतां वचून म्हाका जाता गी. ओके ताणें जाय तातूंत धैर्य दिलें हांव गेलो. ताचे उपरांत लेफ्टिनंट जाल्या उपरांत 5 वर्सां उपरांत कॅप्टन म्हणून एक Okay. ऑनर रँकींग मेळटा. तें कॅप्टन जाल्या उपरांत परतून 4 वर्सां उपरांत मेजर. सो Okay. एनसीसीच्या ऑफिसर्सांक मेजर मिसर आमकां एक रँकींग मेळटा. ओके. आनी तें म्हळ्यार 55 years मिसर म्हळ्यार एज 55 years जाता मिसर तें करी येता. ओके. तें एक. आतां एनसीसींत कालें करूंक गी म्हळ्यार आमकां आतां डिफेन्साच्यांक डायरेक्ट इस्काला घेवन तांकां मीट जावंक जायना. करेक्ट. सो तें कॉलेजींत खंय एनसीसी आसा पळय आमी आमच्या भुरग्यांक ट्रेन करून तांकां डिफेन्स अकॅडमीक धाडूंक आमी एक अवकाश तांच्या कालें म्हणटा आमी मध्यवर्ती म्हणटा इंटरमिडिएट म्हणजे तशें. देखून आमी तें कालें करचें म्हळ्यार हांगा आमी एनसीसीच्यांक ट्रेन करून तें सेम ट्रेनींग डिफेन्सांत आसल्या बरीच आमची एक सेवा एज अ प्रोफेसर जावन प्लस एनसीसीचे ऑफिसर जावन एक आमी सेवा करची कालें म्हळ्यार आमच्या यंगस्टर्सांक आमच्या भुरग्यांक डिफेन्सा विशयान शिकोवन डिफेन्सा वेचाक एक वाट दाखोवन दिवची. Correct. तें काम आमचें जावन आसा. आनी खंडी जावन आमकां डिफेन्स आनी आमकां सेक्युरिटी म्हणटाना डिफेन्स जायचेच. देखून आमच्या तरणाट्यांनी वचना जाल्यार तें फायदो ना. देखून Correct. आमच्या तरणाट्यांनी वचचे. त्या खातीर आमची एक हांगा तावन एक कितें वाट दाखोवंक जाता ती आमी वाट दाखोवची. खंडीत जावन तुमी तुमच्या पेरेंट्सा विशयान सांगलें. तुमी एक काजारी. सो तुमचे काजाराच्या जिविता विशयान इल्लें सांगा तुमी तुमच्या मिसेसा विशयान. ओके. हय काजार जिवीत काजार जावन 2 वर्सां जालीं. ओके. काजार जावन आतां संतोशाची जिणी आसता इल्लें चड उणें. पूण ओके. तें एक जिवनाचो एक काल म्हणटा भाग म्हणटा हांव वय. वांटो म्हणटा हांव खंडीत जावन तें गांवांत मड्यान हाडचें. प्रस्तूत आतां आमचे माउंट कार्मेल मेरील तें ऑफिस स्टाफ जावन काम करतात आसा. ताचो सहकार म्हाका भरपूर आसा. कित्याक आनी कालें म्हळ्यार तें एनसीसींत आहलें. ओके. एनसीसी कॅडेट जावन आसलें. तशें तुमी एनसीसीन येवचे पयलीं ती पयलीं आसली. एनसी आसली वय. तशें तिका तिचो भरपूर सहकार आसा. तशें म्हाका संतोश आनी येस. खुशी. येस. तिचें नांव सांगू ना तुमी. जिविता मोनीस. ओके. येस. तुमी आनी एक म्हणलें सर हांवें क्वेश्चन वडोल विचारलें. एनसीसी जाल्या उपरांत लेफ्टिनंट जाले तुमी ताच्या उपरांत खाले म्हणून तुमी प्रोसिजर सांगलें आसा 5 वर्सां उपरांत मेजर जातात मागीर कॅप्टन जाता ताच्या उपरांत मेजर जातात म्हण. सो आतां तुमकां ती आशा आसा की मेजर जावचें आनी करतात गी ते तुमी. म्हाका ओके मेजर जावची आशा म्हणून न्ही म्हाका कितें अवकाश मेळटा तें हांव खंडीत करता. ओके. या. कित्याक म्हळ्यार मेजर जावची आशाचे केसड म्हजे तावन आतां लेफ्टिनंट जावन कितल्या युवा जाणांक म्हज्या स्टुडंट्सांक एनसीसी कॅडेट्सांक शिकोवंक जाता वय. त्या प्रमाणे करचें.
आशा म्हणून न्ही पूण अवकाश मेळ्ळ्यार मेळ्ळ्यार खंडीत खंडीत जावन कित्याक गळसूंक म्हळ्यार तयार ती एक आसात. सेवा म्हजी. Correct. आतां प्रोफेसर जावन क्लासीन कितें टीच करता म्हज्या कंट्रीक म्हणजे देशा खातीर हांव कालें करूंक जाता तें खंडीत जावन हांव करूंक आशें येता. आनी प्रस्तूत कालेंक म्हळ्यार तुमी आत्तां सांगलें कोडयाळचे मस्त जण म्हळ्यार आमचे दक्षिण भारतांत स्पेशली आमच्या साऊथ कॅनडांत कोणी नात करेक्ट. देखून एक आमच्यांनी एक क्रिस्तांव तरणाट्यांनी इल्लें आशा म्हळ्यार हाच्या विशयांत इल्लें चिंतल्यार बरें म्हणून म्हजी एक आलोचन चिंताप तें जावन आसा. तुम्ही कॉलेजीन सडावत तुमचो टाइम स्पेंड करतात. हय. तुम्ही मिलाग्रिस कॉलेजींत आसात. मिलाग्रिस कॉलेज आमच्या कोडयाळांत एक फेमस कॉलेज. कशें एलोशियस तशेंच एक मिलाग्रिस कॉलेज आनी मिलाग्रिस कॉलेजींत सबार कोर्सेस आसात मस्त कोर्सेस आसात आनी इवन नर्सिंग स्टार्ट केलें लास्ट इयर. सो सबार कोर्सेस आसात आनी तुमी स्पेशली इकॉनॉमिक्स शिकयतात. सो इकॉनॉमिक्स कित्याक तुमी चूज केल्लें? मस्त कोर्स आसात न्हय सर. लोकांक गरजेचे खंयचे जाय पयशे. येस. पयशे म्हळ्यार ते पयशाचे वहिवाट म्हणटाव आमी. करेक्ट. सो वहिवाट करचे आमकां कळीत आसाचे आनी शिकयचे म्हणल्या खातीर देखून म्हाका इकॉनॉमिक्स म्हज्या मोतींत आयलें तें करी जाय म्हणून. ओके. देखून हांव इकॉनॉमिक्स काडून गेलें कित्याक म्हळ्यार हर एका मनशाक आमी सांगता डिझायर वॉन्ट्स म्हणटाव आमी तें पळय डिझायर वॉन्ट्स आमी फुलफील करीचे जाल्यार आमी कालें करीचे तें आमी इकॉनॉमिक्सांत शिकता. करेक्ट. कितें सेविंग्स करीचे कितें कितले एक्सपेंडिचर करीचे कालें करीचे म्हणून. देखून म्हाका एक चिंता पयलें म्हळ्यार हांव डिग्री करतना एक्चुअली सांगीत जाल्यार इकॉनॉमिक्सांत हांव इल्लो फाटींतालो डिग्रींत. ओके. मागीर एका सरान सांगून जाल्या उपरांत देवादे नॉर्बर्ट लोबो म्हणून आसलो ताच्या एक कालें म्हणचें ताणें एक ताचे क्लास ताणें सांगून दिल्लें पळयतना म्हाका तातूंत करया म्हणून बगलें कितें गी हातूंत आसा. देखून ती एक खुशी जाली म्हाका. ओके. व्हेरी नायस. तुम्ही MA इन इकॉनॉमिक्स केल्लें आसा. B.Ed केलां. तशेंच मस्त शिकल्यात तुमी. सो तुमी तुमचे स्टडीज पळयतना हांव चिंता तुमकां पळयलो मनीस सांगचो ना इतलो शिकला म्हणून सांगून खंडीत जावन. आनी सडावत जावन तुमी कॉलेजींत आसतात सर. कॉलेजींत भुरग्यां वांटो सडीत टायम तुमी स्पेंड करतात. सो भुरग्यांची पोखरीपणां भुरगीं तुमकां आयकतात गी कशें आसता तांचे मदें बॉन्डिंग. आनी तुमी रिसेंटली हांवें तुमकां ऑब्जर्व केलां तुमी एपेक्स रनांत ती मस्त लीड कान येताल्यात म्हळ्यार रिलेटेड टू स्पोर्ट्स जावंक पुरो तुमी इल्ले चड एक्टीव आसतात. सो ताच्या विशयान तुमी सांगा. क्लासींत भुरगे कशे गी म्हळ्यार आतांचे जनरेशनाचे चिंताप घालें गी म्हळ्यार तांकां समजाचें करेक्ट. तांकां एटेन्शन सीकर आतांचें जनरेशन. सो कालें गी म्हळ्यार क्लासींत क्लास करतना सायलेंट क्लासींत भायर फ्रेंड आतांचें तेंत जायचें पडटा. पूण तें आमचे वयर वंदोन आसा आमी कशें करता कशें पळयता म्हणून. क्लासीन म्हणटात सर अंचूर स्ट्रिक्ट उरले रे म्हणून इल्लो स्ट्रिक्ट आसा पूण भायर गेल्यार ताचो इतलो फ्रेंडली कोण ना पूण आसाचें पडटा. कित्याक म्हळ्यार आतांचें आमी तांकां समजोवचें. आतां स्पेशली कालें म्हळ्यार आतां स्टुडंट्सांचें इल्लें सायकोलॉजी तें समजोवचें. टिचर्सांचें एक हाल जावन आसा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जावन आसा. देखून खुशी जाता म्हळ्यार तें पार्ट ऑफ लायफ म्हणटात पळय क्लासी भितर घुर्र म्हणचें. आतां हांव हे लेफ्टनंट जावन आयल्या उपरांत आनीक इल्लें भिवंक सुरू केलां. युनिफॉर्मार आसतना तूं भिवंक सुरू केलां. पूण तशें जाल्ल्यान पूण भायर हांव तांचे वांटू खेळटा. इवन संजे आसता संजे टायम मेळ्ळ्यार इल्लें खेळचें तांचे वांटू स्पोर्ट्स. स्पेशली ऑस्ट्रेलियाचे भुरगे आतां तांचे वांटू इल्लें स्पोर्ट्स खेळचें तें हें पुरो. आनी तुमी सांगलें स्पोर्ट्सा विशयान म्हाका इंट्रस्ट इल्लें चडत पयल्यांत हांव इल्लें खेळ्ळें आनी पुरो इल्लें आसलो वॉलीबॉल तातूंत पुरो खेळ्ळें इल्लें खेळ्ळें आसलो. तशें स्पोर्ट्सान मस्त इंट्रस्ट. त्यात स्पोर्ट्सा वरवीं हांव गेल्ल्या वरवीं म्हाका कांय ट्रेनींग करूंक इल्लें जालें कोणा आमच्या चिंतना. डिफिकल्ट हार्ड ट्रेनींग रिगरस म्हणटा हांव ट्रेनींग इल्लें जावचें नासलें. तुमचे ट्रेनिंग जर्नी विशयांत विचारूंक आसलें सर. तुमी जानेवारी 4 न्हू एप्रील 4 2026 ह्या वर्सा तुमी कंप्लीट केल्लें जावन आसा. सो ही जर्नी एक 90 डेसाची जर्नी कितें लेफ्टनंट जायचे तर ते एक कश्टांचे दीस तुमी कशें पाशार केलें. त्या दिसा तुमकां एक जालें गी मोदें सोडून या नाका म्हूण पुरो म्हूण तशें. वय हांव नव्या वर्सा तर बयस सरलो गांव सोडून. जानेवारी 1 बयस सरलो कित्याक नागपुराक आमकां हांगाच हांव डायरेक्ट ट्रेन ना डायरेक्ट फ्लायट ना वाया वसायचें. तशें इल्लें बेगीन आम चिंतलें थंय वचून जागो कालें कितें गोत्तू ना. गेल्ल्या फुडलें भितर गेल्या उपरांत कळ्ळें भितर गेल्या उपरांत गुडाचो भायर येवंक ना म्हणून 90 डेज गुडा भितर. तशें तें ताल्ल्या थंय गेल्या उपरांत फस्ट एक हप्तो कांय भोगो ना कांय म्हणून. एक हप्तो जातानांत सुरू सकाळीं 3:30 उठ राती न्हिदतना 10:30 आनी त्या झाडा आनी एक हप्तो जाताना कळ्ळें हें जाता गी जायना गी घरांत ताल्लो जाल्यार बरो जाल्यार कोणा प्रिंसिपला कडेन नाका कोणा म्हणून येत कोणा म्हणून. पूण एक मोतींत आयलें ना हांवें एक चॅलेंज काणी गेला. हें चॅलेंज हांवें कंप्लीट करीचें कित्याक हांव एक रोल मॉडल जायचे
युथांक तशें म्हूण चिंतून ते कोर्स हांवें कंप्लीट केले पूण मस्त हार्ड आहलें मात्र तातूंत एक खुशी आहली वय थोडे सोडणी गेल्ले आहात जायना म्हणून ओके पूण सडा वचून खुशी जाली मस्त हांवें खालें तेंच म्हणलें न्ही म्हणजे एक ड्रीम आहलें जायचें म्हणून ते सक्सेस जालें वय वय तुम्ही कितले जण असल्यात सर तुम्ही नागपुरांत असल्यात तवळ टोटल पार्टिसिपेंट्स थ्रू आउट इंडिया हम्म. टोटल एक 533 जण आसले ओके तातूंत 29 तांकां जायना म्हणून सोन गेल सोडून गेल्ले म्हळ्यार ओके. तशें आमच्या सगळ्या ऑल ओव्हर इंडिया तावन तुम्ही पार्टिसिपेट केल्ला आसा तितल्या जाणां पैकी एकलो आमचा साऊथ असो ते आमच्या कोड्याल घेवन म्हणटाना आमकां एक मस्त अभिमानाची विषय हय. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां कंग्रॅच्युलेशन सर ते Thank तुम्ही you. इतले टफेस्ट टाइम तुमचे तुम्ही स्पेंड केल्ले आसा आमच्या खातीर आनी एक युथांक रोल मॉडेल जायचे म्हणल्या खातीर तुम्ही मेन्शन केल्ले आसा युथांक रोल मॉडेल बारीच खुशेचे विषय ते आयकताना मस्त खुशी जाता तुम्ही ह्या स्पोर्ट्सांत मस्त इंटरेस्ट आनी तशेंच एक शिक्षक जावन आसात क्लासी भितर मस्त गुर्र म्हणटात म्हणून तुम्ही सांगलें भुरग्यांक केलें बेन दिसता खंडीत जावन शिक्षकां पळयतना इल्ले क्लासी भितर स्ट्रिक्ट आसल्यान बरें इल्ले शिकतात बरें करून ओके तेच परत सोडून हांव तुमचे फाटल्या एक 15 दिसांत हांव तुमच्या कॉन्टॅक्टार आसा आनी तुमचे स्टेटस हांव पळयता सदांच रिल्स करतात तुम्ही रिल्स मस्त केल्ले पळयला डान्स करतात तुमच्या फॅमिली सांगाता फ्रेंड्स सांगाता भुरग्यांक सांगाता सो ताच्या विशयान तुम्ही सांगा ओके रिल्स फॅन गे तुम्ही रिल्स फॅन हांव रिल्स चड पळयना ओके पूण कालें ल्हानतावन म्हाका कल्चरल एक्टिविटीजान दिल्ले इंट्रस्ट चड मस्त ओके इंट्रस्ट आनी स्पेशली आतां फाटल्या थोड्या वर्सां हांव रिल्स आयल्या उपरांत हांवें स्टार्ट केल्लें कॉलेजींत ते भुरगे एक दीस म्हणाले की सर तुमी केदाळे रागारता आसतात इल्लें हें करतात तें करतात इल्लें आमचे वटेन या म्हणून युजली हांवें आसचें उणें ओके कॉलेजींत आसतना मागीर ते स्टार्ट केल्लें तेंच हांवें जर्नी रिल्स करचें मागीर नाचचें म्हळ्यार इल्लें पिशें चड म्हाका हांगा रिल्स म्हणून मात्र न्ही काही फंक्शनाक गेल्यार हांव कोण कितें कालें पळयना म्युजीक स्टार्ट जालें नाचचें नाचचें. एक मागे बारीक आतां संतोशाची गजाल म्हाका खुशी जावचें नाचचें म्हळ्यार देखून तुमी सांगल्या रिल्सा विशयान पूण आतां कालें गे म्हळ्यार तुमी एक मुखार नाचता trending. फाटल्यान हांव नाचता वय हय तशें आतां काल जाता म्हळ्यार कॉलेजीन जाल्यार आमचे फॅकल्टीजांनी म्हणटात पिंटो सर आसतना आमकां टेन्शन ना पिंटो सर लामी नासया म्हणून तशें नाचचें वय वय खुशी जाता एक कालें म्हणजे Entertainment. एंटरटेनमेंट लायफ पार्ट वय खुशी जाता चढावत जावन डिफेन्साक गेल्ली मनशां नंतर तेंत तांकां पळयत तांचे युनिफॉर्म पळयतना मस्त स्ट्रिक्ट नंतर डिसिप्लिन्ड असतात एंटरटेनमेंट कशें उणें म्हूण सांगून आमी आयकता पूण तुमी करेक्ट ऑपोजीट तुमी सगळ्यांनी आसात इनवॉल्ड सगळ्यांनी सो तें पळयतना खुशी जाता सर सो तुमचे डान्स कंटिन्यू करियेत तुमी अशें मुखार वय म्हळ्यार तें कालें म्हळ्यार आमी केदळ कशें आसाचें त्या प्रमाणे जियेचें कित्याक म्हळ्यार आतां डिफेन्साचे रिलेटेड आसात म्हळ्यार फुडले आमी तें तशेंच जिवंक जायना पळय करेक्ट आतां फॅमिली म्हणटना फॅमिली वाटो स्टुडंट्स वाटो स्टुडंट्स वाटो आतां हांव केदळ एनसीसी क्लास करता एनसीसी क्लास सो एन्जॉय करतना एन्जॉय करीचे करेक्ट खंयच्या टायमार कशें इम्पॉर्टन्स दिवचे ते त्या प्रकार वय सगळ्या लाईफ एकच रिती रोसोंक जायना कालಕ್ಕೆ तक्क कोला त्या देखून त्या त्या सिच्युएशना वायज आमी एडजस्ट जावन वचाचे खंडीत जावन सर तुम्ही एक खंडीत जावन एक युवा जनाक रोल मॉडेल कित्याक म्हळ्यार एक लेफ्टनंट जावन एक महत्वाचे एक तो एक पोझिशन कितें आसा ते तुमी स्वीकार केल्लें आसा नेक्स्ट मुखार व्हडले व्हडले आनी की पोस्ट आसात आनी की 5 वर्सां आसा ताच्या पयले सो ते मेळचे पयले ते मेळोन दी म्हणून आमची आशा ताच्या फुडें सर हांगासर ही व्लॉग आखेर करचे पयले तुमच्या तावन आमच्या सगळ्या युवा जनांक तुमी कितें सांगूंक आशेतात तुमचो एक संदेश तुमी युवा जनांक दिवंक स्पेशली जावन कालें म्हणजे म्हळ्यार आतांचे स्पेशली आतां युवा जण कितें गे म्हळ्यार सडावच जावन डिफेन्स जावन दी या सिवील सर्विसा जावन दी हेचें बारी उणें सडावच जावन तांचें चिंताप आसता आमी भायर वचचे भायल्या गांवांत काम करीचे तें करीचे पूण आतां तुमकां गोत्ता सांग पुरो तुमी सांगले इकॉनॉमीक टिचर म्हणून आतां एक रिजन आसा खाली म्हळ्यार आमची इकॉनॉमी वर्ल्डान कशें आसा भायल्या गांवांत कांय जावन आसा भायल्या गांवांत कितलो अवकाश आसा आतां तो ना पयलें जाल्यार आमची तरणाटे भायल्या गांवांक येताले काम करूंक अवकाश आसलो पूण आतां अवकाश तितलो ना पूण ताच्या की आमी गांवांतच रावून कित्याक आमी डिफेन्स सर्विसान जावन दी या सरकारी क्षेत्रांत जावन दी करूं नजो म्हणल्या विशयान खंडी जावन युवा जाणांनी क्रॅक केल्यार जाता जायना म्हणून अवकाश मस्त आसा ना म्हणून अवकाश मस्त आसा देखून म्हजी विनंती आतांच्या युवा जाणां कडेन कितें गे म्हळ्यार ना डिफेन्स पोस्टाक ना सरकारी क्षेत्रांत
तातूंत प्रयत्न कर न्हू तातूंत एक सक्सेस जावचे बरी पळयचे म्हणून म्हजी एक कळकळी विनंती जावन आसा. खंडीत जावन साध्य असाध्य म्हणलें ना, खंडीत जावन साध्य आसा. देखून त्या विशयांत आमच्या युवा जाणांनी चिंतून तशेंच तांच्या काले म्हणटात वडिलांनी तांकां एक फाटिंबो दिवचे म्हणून ते खंडीत जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आतां हांव तुमकां वताच बरो सक्कट इस्कालांत सकट कॉलेजींत ताच्या विशयान मस्तू क्लासीस जातात. पूण बेजाराची गजाल कालेंक म्हणल्यार आतांचे तरणाटे सडावत जावन सोशल मिडियान चड इनवॉल्व जाल्यार सोडल्यार लायफाच्या विशयान सिरियस जावन काणी घेवन शांतना देखून तांणी एक येयन तांणी चिंतल्यार फुडार तांचो बरो आसा. देखून सकट तरणाटे कडेन म्हजी एक विनंती जावन आसा जावंक पुरो खंयच्याय डिफेन्स फोर्साक वा सरकारी क्षेत्राक वचून तातूंत एक वावर करचें म्हणली एक म्हजी एक विनंती. येस सर. तुम्ही म्हळ्यार सरकारी क्षेत्रांत भायल्या गांवांच्या की हांगासरच सरकारी क्षेत्रांत जावंक पुरो विविध क्षेत्रांनी मस्तू कामां आसात. आमची युवा जाणां वचनात आनी पळोवंक गेल्यार आमच्या रिजल्ट्सान कर्नाटकान दक्षिण कन्नडा मोदलें स्थाना, उडुपी मोदलें स्थाना. पूण ती मोदलें स्थाना कांय गेली भुरगीं खंय येतात म्हणून गोत्तुना मात्र. कितेंय जावं दी आमची सावथाच्या भुरग्यांक स्पेशली आमच्या कोडयाळच्या भुरग्यांक तुमचें तसलें एक रोल मॉडेल आसल्यार खंडीत जावन मुखल्या दिसांनी ती डिफेन्साक जावंक पुरो या सरकारी क्षेत्राक वेतली आनी आमच्या भुरग्यांक आमच्या पेरंट्सांनी सडीत जावन उत्तेजन दिवचें. पेरंट्सांनी उत्तेजन दिवचें, तांकां फोर्स करचें न्हय बट तांकां एनकरेजमेंट कितें म्हणटा. आनी तुमचे तसले शिक्षकां स्कुलांनी सक्कट स्कुलांनी आसले तर खंडीत जावन सक्कट स्टुडंट्सां आमची बऱ्या कामार बऱ्या फुडाराक पावतली. सो थँक्यू सो मच सर. आयच्या ह्या कार्याक तुमी आयिल्ल्यात, आमच्या संगात हे व्लॉग करूंक तुमी सहकार दिलो आसा. सो पयल्यान पयलें तुमकां कंग्रॅच्युलेशन आनी थँक्यू सो मच तुमी आयिल्ल्याक. देव बरें करूं सर. कार्मेल किरणाक देव बरें करूं. म्हाका हांगा आपोवन तुमी व्लॉग केल्ल्या खातीर आनी म्हजें काले अचिवमेंट तुमी समजून हांव आपयल्याक कार्मेल किरणाक देव बरें करूं म्हणटा. येस, थँक्यू सो मच.